गोयच्या दोनूय जिल्हा पंचायत इलेक्शनाचो प्रोसेस इल्लो इल्लो करून स्टार्ट जाला। खरें जिल्हा पंचायतीचो टर्म जो जानेवारी 7 तारखेक कितें सोंपता तेच्या पयलीं इलेक्शन कंडक्ट करपाक जाय। लास्ट इयर जे लास्ट इलेक्शन जे आसलें डिसेंबर 12 तारखेक जाल्लें आनी आतां आमी सप्टेंबरांत आनी फर्स्ट टायम पयलीं कशें आसतालें पंचायत डिपार्टमेंट डिलिमिटेशनाचो प्रोसेस बी सगळें करताले, मागीर कायद्यान दुरुस्ती केली आनी आतां तो प्रोसेस काडलो आनी स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन दिलो। सो फर्स्ट टायम गोंयान डिलिमिटेशनाचो प्रोसेस स्टेट इलेक्शन कमिशन करता आनी तो प्रोसेस तेंच्यांनी कंप्लीट करून जे तेंच्यांनी डिलिमिटेशन केलां ते तेंच्यांनी पब्लिका खातीर सजेशन ऑब्जेक्शना खातीर उक्तें दवरला। पण अशें कळटा तो तेंचो जो ड्राफ्ट आहा, ड्राफ्ट डिलिमिटेशन आहा, तितून कांयच चेंजीस तश्यो केल्ल्यो ना। खंयचेच गांव ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातलेले ना, म्हणजे उत्तर गोंयान 25 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, दक्षिण गोंयान 25 कॉन्स्टिट्युएन्सी, पण तितले खंयचेच गांव तेंच्यांनी आलेले ना। पण ज्यो डिटेल्स तेंच्यांनी दिल्या तितून हे डिलिमिटेशनाचे गांवांचे डिटेल्स खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंयची पंचायत पडटात ते दिल्यात, तेज्या बरोबर खंय खंय पोलिंग बूथ आसतले ते दिल्यात, खंयचे खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले वोटर्स आसतले ते दिले आनी ते लोकां खातीर तेंच्यांनी उक्ते दवरले आनी सजेशन ऑब्जेक्शन सगळे घेतले उपरांत ऑक्टोबर फर्स्ट वीक पर्यंत ते सबमीट करतले नोटिफाय करपा खातीर। तेजे उपरांत अशें आयकुपाक येता की लास्ट टायम जशें 12 डिसेंबराक इलेक्शन जाल्लें, सो त्याच तारखा दरम्यान ह्यो इलेक्शन जातले ते 13 डिसेंबर नाल्यार 14 डिसेंबर अशें हे विकेंडाक इलेक्शन जावपाक शकता गव्हर्मेंट, कारण डेट ही आसता ती गव्हर्मेंट ठरयता, स्टेट इलेक्शन कमिशन ठरयना। सो तसो विचार चल्ला अशें कळटा। पण ह्या सगळ्या बोवाळा भितर हांगासर जे स्टेट इलेक्शन कमिशनाचे कमिशनर आसले दौलत हवालदार, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, तेंचो टर्म काल सोंपलो। सो डिलिमिटेशन हें ओपन आयज जालां, पण स्टेट इलेक्शन कमिशन सद्या ह्या कमिशनाक ना। गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस चालू आहा म्हणून आयकता। इलेक्शनाचो जो प्रोसेस लागीं जाला तो पयल्यार सरकाराक एक वेळ ह्याच कमिशनराक एक्सटेंशन दिवचें पडटलें प्रोसेस स्मूथ जावपा खातीर, ना जाल्यार तेंचे कडेन अशे 2-3 रिटायर्ड IAS ऑफिसरूय आहा जे इंटरेस्टेडूय आहा, तेंचे प्रयत्न चल्ले म्हणून आयकता। पण बेस्ट ऑप्शन एक गव्हर्मेंटा कडेन आसपाक शकता की आशिल्ल्याच कमिशनराक थोडो इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जाय पर्यंत एक्सटेंशन दिवप, असो ते प्रोसेस चल्ला म्हणून कळटा। ओमकारान लौकीक शिलकार, स्टुडंटा खातीर।